नमस्कार योकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरा आधी हेडलाईन्स जीसीसीआय टिकाच करीत रावल्यार कांयच जावचें ना इश्यू चर्चेन सोडोवं येता टिका आयकून येवपी नवे उद्देजकय येवचे ना आयडी कनेक्टांत मुख्यमंत्र्याचो इंडस्ट्री कनेक्ट नवे शिक्षणीक वर्ष सावन 10वी-12वीची परीक्षा आदी जाताली तशी एकच जातली गोवा बोर्डाच्या अध्यक्षान केलें स्पष्ट 12वेच्या पयल्या टर्म परीक्षेचे उत्तर पत्रिकेंतल्या जापेक 5 भुरग्यांची हरकत स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांनी आनीक एक अपघात टोंकार सिवेजीचो ट्रक रस्तो खचिल्ल्यान आडवो पुरयल्लो रस्तो पोकोड कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा टँकरांक सर्व्हिस रोड तरी ह्याच रस्त्यान हायकोर्टाचे सभापती तवडकार आनी काँग्रेसीच्या आदल्या 8 आमदारांक नोटीस अपात्रतेविशीं सभापती 90 दिसां भितर निकाल दिवंक जाय म्हणून गिरीश हायकोर्टान मोपा स्मार्ट सिटी करची म्हणून गोंय सरकाराचो केंद्राक प्रस्ताव बालभवन ते फायर सर्व्हिस स्मार्ट रस्त्याचें उक्तावण करतना शार उदरगत मंत्री विश्वजीत उलयलो इस्रोचे जेन नेक्स्ट अंतराळ यान SSLV-D2 2 उपगिरे बसयले अंतराळ कक्षेत जानूस ए पृथ्वी निरीक्षक उपगिरो आणि चेन्नईच्या स्पेस किड्साचो आझादी सेट 2 अंतराळांत म्हापशा कार्नवाला आदींच शिगमो रुलिंग पॅनलाची कर्म उक्ती जायत म्हणून आदली कार्नवाल कमिटी बरखास्त पत्रकारांक धांवडायल्या म्हणून विरोधकांचो आरोप नगराध्यक्ष म्हणटा अशें कांयच ना सुटके झुजारी नागेश करमली 90 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो करमलीच्यो यादी काडून वेगवेगळ्या मळावेल्यान गोंयकारांनी ओपली आर्गां सांतिनेज मसणभुंयेंत निमाणे संस्कार आनी नॉकआउट फेरयेंत पावंक यत्न करपी FC गोवाची फाल्यां टेबल टॉपर मुंबय सिटी FC आड होम गेम घरचे मैदानार गोंयकाराच्या तेग्यान जैत जोडून आव्हान कायम दवरपाचो FC गोवाचो यत्न जीसीसीआय टिकाच करीत रावल्यार कांयच जावचें ना इश्यू चर्चेन सोडोवं येता टिका आयकून येवंक सोदतले नवे उद्देजकय येवचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्याचें शिनाल वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींत ID कनेक्ट कार्यावळ जाली IDCचें डिजिटलायझेशन जाता एखाद्या प्लॉटाची जायरात करूंक खंय 19 पावडे लागतात ते 4 हाडटा मदलें वडयता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला म्हणजे जीसीसीआयन जर आमचेर टिकाच करीत रावले जाल्यार सॉल्व जावचो ना म्हजें कांयच म्हणणें ना तेणी कितें आसा तें सांगचें वील सीट अक्रॉस द टेबल एंड वील रिजॉल्व इट देन ओनली अदरवायज कितें जातलें खबर आहा नवीन इंडस्ट्री कोण तरी येवपाचो आतां आमीची टिका आयकतलो आनी तो हांगा येवपाचो पळय तो येवपाचोच बंद जातलो तो येवचोच ना त्या खातीर आमकां तें नाका इन सहयोग वी कॅन डू द एवरीथींग सो दॅट लेट अस कम टुगेदर सपोर्ट ईच एंड एवरी डिजिटलायझेशन ऑफ ID सर्विसीस जितक्यो सर्विसीस इन IDCच्यो सर्विसीस आसता एवरीथींग वी वॉन्ट टू डिजिटलायज इट इज म्हणजे आज पर्यंत जावंक नाशिल्लें बट ही हॅड टेकन द इनिशिएटिव्स एंड ही वील डू दॅट म्हणजे सिंपल थिंग आय एम टेलिंग यू फॉर plot to advertise there is a one plot in IDC and we want to advertise it there is a 19 steps otherwise the 19 table the file wants to move from one table to another table which is altogether 19 now with the support of the chairman it is possible for him he is coming to the only 4 step चारूच स्टेप हे मदीं जे कोण आसा पळय न्ही हांकां सगळ्यांक काडून उडोवपाक जाय त्या शिवाय जावचें ना जोपर्यंत आमी काडून उडयना तोपर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल ही हॅज कम टू द कन्क्लुजन इट इज ओनली 4 स्टेप इज रिक्वायर्ड सो वी कॅन डायरेक्टली एडवर्टाइज देर इज अ प्लॉट इज अवेलेबल एंड वी कॅन डायरेक्टली हँड ओवर यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट प्लॉट यू कॅन टेक द प्लॉट एंड यू कॅन गो नवी शिक्षण प्रणाली चालीक लायता तेन्ना मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आसता
मुंड्राया मनोराज साळगांवकर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांतले कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. आम्ही जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता पळय इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑल्सो. ओके दोगांयचे कम टुगेदर अँड वील अकॉर्डिंग टू दॅट वील इम्प्लिमेंट. ताचे आमी कोण क्लस्टर कोण चीफ हे जेन्ना ठरयतले पळय न्हू त्या प्रमाणे आमकां ते इम्प्लिमेंट करपाक सोंपें जाता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. नवे शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी-12वीची बोर्डाची परीक्षा आदीं जाताली तशी एकदांच जातली. गोवा बोर्डाच्या अध्यक्षान स्पश्ट केलां. गोवा बोर्डान 10वी आनी 12वी खातीर पयली फायनल सेमिस्टर एग्जाम घेतिल्ली. तातूंत 12वेच्या 5 भुरग्यांनी उत्तर पत्रिकेंतल्या जापेचेर हरकत घेतल्या. 10वेच्या एकल्यानय घेतिल्ली ना. 17 फेब्रुवारी मेरेन हरकतीं खातीर प्राज आसा. कोविडाचे अरिश्टाक लागून गोंय सरकारान बोर्डाची एग्जाम 2 टप्प्यांनी घेवपाचें थारायिल्लें. मात आतां नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन आदीं जाताली तशी एकदांच एग्जाम जातली म्हूण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एक म्हणजे ही सेकंड टाइम आम्ही हे म्हणजे दुसरे फावट म्हणजे दुसऱ्या वर्सा एक 22 आणि हे 23 ह्या 2 वर्सां आमी ही सिस्टम दवरल्या. ते 24 वर्साच्यान 23-24च्यान किंवा 24ची एग्जाम ही एकच बोर्डाची एग्जाम जातली, फायनल एग्जाम जातली. ही कित्याक करची पडली आमकां की कोविडाक लागून आमकां करची पडली. गोवा बोर्डाच्या 12वेच्या पयल्या टप्प्यांतल्या एग्जामी उपरांत उत्तर पत्रिकेचेर 5 भुरग्यांनी हरकत घेतल्या. तातूंतल्या 2 भुरग्यांनी आन्सर की विशीं प्रश्न उक्तायला. 12वेच्या एग्जामीक 18,881 भुरगीं बशिल्लीं. गोवा बोर्डाच्या वेबसायटीर अंदू भुरग्यांक उत्तर पत्रिके बरोबर आन्सर की मेळिल्ली. भुरग्यांच्या हरकतींचेर स्क्रुटिनी समिती निर्णय घेतली. म्हणजे थोड्यांनी ती जी आमी आन्सर की घातल्या पळय आन्सर की घातल्या तिकाच चॅलेंज केला 1 किंवा 2 कडेन. सो ती आमची स्क्रुटिनी कमिटी आसा ती स्क्रुटिनी कमिटी एग्जामीन करून बाबा तांच्यांनी जी चॅलेंज केल्या पळय ते खरें आसा काय ना हें सांगतली ती आनी त्या प्रमाणे मागीर ती आन्सर की आसा ती रिवायज जातली किंवा अपडेट जातली अशी. खंयचे सब्जेक्ट ते? एक आसा कोऑपरेशन, दुसरो आमचो इकॉनॉमिक्स, तिसरो पोर्तुगीज. एक वोकेशनलचे 1-2 पेपर आसा आनी कुकरी एक आसा आनी एक कंप्युटर टेक्निक्स कम्युनिकेशन स्कील. जाप बरयतना थोड्यांनी 2 पर्याय मार्क केल्यात. तातूंतलो एक सिस्टमीन मान्य केला अशेंय घडलां. तशेंच आपली जाप नोंद जावंक ना म्हणूनय एक कागाळ आशिल्ली. दुसरे क्वेरीज कशे आसा म्हणजे थोड्यांनी ते 2 बबल्स केल्ले आसा. सो एकीकडे 2 बबल एक्चुअल ताच्या OMRाचेर दिसता, भितरलो एक बबल कॅप्चर जाला. सो वी सेड ओके वी वील कन्सिडर इट अशें आसा तांचें. एक मुद्दाम हांव सांगूंक सोदता जी एक असो OMR आमकां आयलो की त्या भुरग्यान सांगलें की आपलें कांयच रीड जावना म्हणून. जाल्यार एक्चुअल जेन्ना कॉपी आमी जेन्ना पळयली तेन्ना तेणी तो जो कोड आसा न्ही ताजो आमचो एक कोड आसता जेचेर ताचे डिटेल्स आसा त्या कोडाचेर तेजे पेन लागलेले. सो देर वॉज अ इंक मार्किंग. सो बिकॉज ऑफ दॅट द थिंग्स कूड नॉट बी रेड आउट. सो ती क्वेरी आमी करतले तेजी रिझॉल्व करतले. उत्तर पत्रिका आन्सर की पळोवपाची सिस्टम मोबायलांत चलना. थोड्यांची क्वेरीज कितें आसा की तांकां ते जेन्ना मोबायलाचेर एक्सेस करता न्ही दीस सिस्टम इज नॉट कॉम्पेटेबल टू द मोबायल सिस्टम. यू हॅव टू गो टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉपाचेर तूं वयशी जाल्यार तुका ते डेस्कटॉपाचेर वयशी जाल्यार त्या फॉर्माट तुका ती दिसता तशें. थोडे भुरगे मातशे हें जाले नर्वस जाल्या की तांच्यांनी मोबायलाचेर एक्सेस केला. सो मोबायलाचेर एक्सेस करचे न्ही दे शूड गो टू डेस्कटॉप किंवा तांच्या पीसीचेर किंवा लॅपटॉपाचेर वचून तांच्यांनी ते चॅक करप. 10वेच्या एग्जामी खातीरय हीच सिस्टम वापरिल्ली. मात अजून मेरेन कोणेच हरकत घेवंक ना. हरकतीं खातीर 10वेक 17 फेब्रुवारी मेरेन प्राज आसा. आणि 10वेची लास्ट डेट आसा 17 फेब्रुवारी. तो पर्यंत तांच्यांनी ते पळोवचे आनी आमकां अकॉर्डिंगली ते क्वेरीज धाडचे. कितें आसा जाल्यार क्वेरीज धाडचे. जर सपोज खरेंच जर चॅलेंज केल्ले तांचे जर बरोबर आसा आन्सर किंवा तांची क्वेरी फेवर आसा जाल्यार तांचे ते रिफंड जातले. पयशे आहा तांचे ते रिफंड जातले. रिजल्ट अजून डिक्लेअर करूंक ना. भुरग्यांक पेपर पळोवंक उक्तो केला. ही बरी पद्दत म्हूण केबी हेडगेवार उच्च माध्यमीकचो प्रिंसिपल उलयलो. रिजल्ट असो म्हणून डिक्लेअर करूंक नासतना जी OMR शीट्स म्हणजे आन्सर शीट्स आसली भुरग्यांची ती तांच्यांनी कंप्युटरार अपलोड केल्ली आसा, ऑनलायन अपलोड केल्ली आसा. त्याच बरोबर आन्सर की जी आसा ती अपलोड केल्ली आसा. जर कितें डावट आसा भुरग्यांक किंवा कितें क्वेरीज आसा जाल्यार 8 दिसां भितर तेंच्यांनी गोवा बोर्डाक ते कळोवच्यो जेणे करून करेक्शन्स जातली. आनी शेवटी 8 दिसां नंतर आतां गोवा बोर्ड जो आसा तो प्रत्येक स्कुलाक जो आसा तो मार्कशीट्स धाडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.
स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांनी आनीक एक ॲक्सिडेंट. टोंकार सिवेजीचो ट्रक रस्तो खचिल्ल्यान आडवो. फळयांचे बॅरिकेड घालून रस्तो खणून काम चालू आशिल्लें. कडेच्यान वतलो लोडेड टँकर रस्तो खचलो आनी मुंगरलो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा सिवेज ट्रकवाल्यांक सर्वीस रोड करून दिला, तरी थंयच्यानूच वतात. टँकरवालो म्हणटा पुरोयिल्लो रस्तो भितरल्यान पोकोळ म्हूण मुंगरलो. ये अंदर गया जमीन पूरा रास्ता अंदर गया, फैंस दिया ना गाड़ी को। अरे वो पूरा रास्ता अंदर गया है, उधर खुदाई चल रहा है ना, तो अंदर से खोखला हो गया वो। खींचा है सर, अंदर से खोखला है पूरा। मेरा गाड़ी इधर डाल दी, गाड़ी पूरा खींच दिया ऐसे, लोड गाड़ी है ना, इसे खींच लिया वो। अरे यार, गाड़ी सर बैरिकेड लगा हुआ है, जगह भी है, अभी वो ड्राइवर का नेग्लिजेंस हो सकता है। हाँ? इतने सुबह से तो ड्राइवर का नेग्लिजेंस है, वो भी पुलिस केस ही होगा ना। हाँ, वही बोल रहे हैं आप ड्राइवर का नेग्लिजेंस बोल रहे हैं, तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मिस्टेक ये बोल रहे हैं ना, आप उसका मिस्टेक आप ही बोल रहे हैं, तो पुलिस कंप्लेंट आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो इलीगली जा रहा था, आपने बैरिकेड डाला बोला आपने। अच्छा, ये इस काम को कितना महीना हो गया? तो इस काम को अभी 1 महीना हुआ है। सिवेजवाल्यांक सर्व्हिस रोड करून दिला तरी थंयच्यान वचनात. दिस रोड इज क्लोज फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणून बोर्ड असा तो पूण हांगा एसटीपी प्लांट आहा न्हू, ते अचानक वयतले, ते कशे वयतले? STP plant आहे. हांवें सांगला तांकां थंय सर्वीस रोड करून दिला, खंयच्या वाटेतले? ते सायडीच्यान. 9 महिने जाले रस्तो खणला, लोकांक त्रास. 9 महिने चलला कितले कितले म्हणाले ते? हय, पूण ते काल कंप्लीट कित्याक करिना? कंप्लीट करिना आसतना आखो विचारता ताका विचार म्हणटा, ताका विचारल्यार हाका विचार म्हणटा. कोणा विचारप? तुम्ही हांगा रावतात, हो न्ही, हांव उपरे रावता. हांगा चालूच आहा तुमकां येत्रा. हे 9 महिने जाले. स्टुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार. हायकोर्टाची विधानसभेचो सभापती तवडकार आनी काँग्रेसीच्या आदल्या 8 आमदारांक नोटीस. 8 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश हायकोर्टांत गेल्लो. सभापतीन याचिकेचेर 90 दिसां भितर निकाल दिवचो असो आदेश हायकोर्टान सभापतीक दिवचो म्हूण ही याचिका. हायकोर्टान सभापती आनी आमदारां कडच्यान 2 सप्तकांत जाप मागल्या. There are cases and cases where by law the time is fixed. That time limit is not complied with or fulfilled in many cases in the court also. So therefore it is difficult to tell somebody saying that you should decide every case in a particular time bound manner. In fact, there are statutes under which the courts are supposed to decide in a time bound manner, but the courts are not able to decide because of several reasons. So therefore our case is that it is not possible to give such a direction. The Speaker is a constitutional authority. The way the High Court and Supreme Court is a constitutional authority, Speaker is also a constitutional authority. He has to decide in terms of his discretion, in accordance with law and in terms of the Constitution. So he will decide in terms of the law. And there are several cases before the Speaker. Speaker has another 3-4 cases on the same subject matter. One person comes to the High Court and says that my case should be taken up first. It may not be proper. The High Court today heard a petition filed by Congress leader Girish Chorankar pleading to direct the Speaker of Goa Legislative Assembly to decide his disqualification petition against 8 defected MLAs. The High Court, after a brief hearing, has issued notices to the Speaker and 8 respondent MLAs and has given 2 weeks' time to reply in this matter. मोपा स्मार्ट सिटी करची म्हूण गोंय सरकारान खंय केंद्राक प्रस्ताव धाडला. कांपाल स्मार्ट सिटी रस्त्याच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयलो. कितल्याशाच म्हयन्यांनी आनी कोटी मोडून हो रस्तो तडीक लागला. लोकांक त्रास जाले, मात हो रस्तो सगळ्यांक आवडटलो. अशेंच इंटिग्रेटेड रस्ते खंय पणजे सगळ्याक करतले. Ladies and gentlemen, we have our dignitaries unveiling the plate. May I request all of you to please give them a big round of applause. शॉर्ट लिस्टिंगान आमी मोपा बी आमी दिल्ले आसा, तेय बी आमकां दिसता की आमी सिलेक्ट जातले. पूण त्याच बरोबर तुमी म्हणटा तशें जे पयलींचे परिस्थिती कितें आशिल्ली की केबल आनी खंय आशिल्ले, पाण्याचे वॉटर पायपलायन आनी खंय आशिल्ली, ह्यो सगळ्यो गोश्टी कन्सल्टंटान सांगले प्रमाणे ते अंडरग्रावंड इंटिग्रेट केल्ले आसा. आनी आयज सगळ्या गोश्टी तूं मॉनिटर करूं शकता. खंय जर कितें ब्रेकडावन जाल्यार ते बी तूं ते आयडेंटिफाय करूं शकता की खंय जाल्लें आसा. हें पयलीं जावंक नाशिल्लें. ह्यो गोश्टी करपाक वेळ लागता आनी हें कांय सादारणशी गोश्ट न्हू. 20-25 कोटी रुपया 1 किलोमिटर रस्तो करपाक ह्या तरेचे खर्च सरकार करता आनी ह्या तरेचे खर्च लागता
कारण म्हणून तुमकां हांव विनंती करता की तुमी आउटकम पळयात एकदां पूर्णपणे ते सगळे टोटली रेडी जाल्यार तुमीच म्हणटले की बरें काम सरकारान केल्लें आसा. इस्रोचे जेन नेक्स्ट अंतराळ यान SSLV D2 2 उपगिरे आज अंतराळ कक्षेत यशस्वी व्हरून बसयले. सकाळी 9:18 आंध्रांत श्रीहरिकोटाचे सतीश धवन केंद्रावयल्यान यानान अंतराळांत उड्डाण केलें. जानूस A हो पृथ्वी निरीक्षक सॅटेलायट आनी ताचे बरोबर चेन्नईच्या स्पेस किड्साचो आझादी सेट 2 अशे 2 उपगिरे अंतराळांत यशस्वी पावल्यात. 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been separated. This rocket stage with carbon fiber motor case UHF, VHF फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं जो कि ध्वनि तथा डेटा दोनों के प्रेषण में सक्षम हैं. satellite injection is the next awaited event. मुख्य उपग्रह EOS-7 का सफलतापूर्वक अंतक्षेपण कर दिया गया है. SSLV D2 EOS-07 mission has been fully accomplished. कार्नवाल कमिटीचे वेंचणुके वेल्यान म्हापशा पालिकेत शिगमो. रुलींग पॅनलाची कर्मां उक्ती जायत म्हणून निमित्त धरून खंय कमिटी बरखास्त केली. बसकेक आयिल्ल्या पत्रकारांक नगराध्यक्षान धांवडायले म्हणून विरोधी नगरसेवकांचो आरोप. नगराध्यक्ष म्हणटा अशें कांयच जाल्लें ना. उपनगराध्यक्ष म्हणटा कांय नगरसेवकाचो विरोध आशिल्ल्यान कमिटी परत नेमची पडटा. म्हापशा नगरपालिकेत कार्नवाला आदींच शिगमो. आयिल्ले दिसा एक कांडा. आतां कार्नवालाच्या कमिटीच्या इशू वयल्यान बोवाळ. कार्निवल कमिटी आसा त्या कार्निवल कमिटीची दुसरी मिटींग म्हणजे तिसरी मिटींग सब कमिटी फॉर्म जाल्या मागीर आयज कॉल जाल्ली आनी काल जी आमची फर्स्ट मिटींग जाल्ली तितून पयलीं सगळे सब कमिटीचे चेअरमॅन आनी जे मेंबर आसा कमिटीचे तांकां अपॉयंट केल्ले. आयज एक बरेंच व्हडलें नाटक सगळे रुलींग कावन्सिलरांनी केलां जे तांकां मे बी सोंसूंक जायना की बाकीचे जे ऑपोजिशनान आसा किंवा जे आपले कोण फेवर करपी जे लोक आसा ते सोडून भायर कमिटी फॉर्म जाल्या म्हणून. सगळ्यांचे मेजॉरिटीन जे कावन्सिलर तेजे एबसेंट आशिल्ले तेंच्यांनी अशें सांगलें की आमकां सारकें प्रॉपर चॅनलान हें येवंक ना म्हणून आनी शेशांकूच सदांच हें मारता बोवाळ घालता की तुमी सारकी नोटीसी धाडा कायद्यान कितें तें करा अशें हें करता म्हणून. सो आमी तें डिसायड केलें की आतां नोटीसी धाडून सारकें कायदेशीर या म्हणून त्या दिसा स्क्रॅप केलें कमिटी आनी परत आयज. Everyone has to get together and organize it. It is not only one-sided or something. If I am not comfortable in such a setting, me being on the post of a general secretary does not arise. आमी कावन्सिलर हे कार्निवालाक फाल्यां शिगम्याक सगळे जाण आसतले, सगळे जाण बरोबर आसतले. पूण म्हापशेकार आनीक आसा न्हू म्हापशेकार यूथ आसा तांकां फुडें हाडून खंय तरी एकटे हाडून एक बरो पैकी प्रोग्राम करपाचो असो प्लॅनिंग केला. पालिकेचे बसकेत आयिल्ल्या पत्रकाराचो खंय नगराध्यक्षान अपमान केलो. पत्रकाराक भायर धांवडायलो म्हूण विरोधकांचो आरोप. यू आर द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज तुमकां असो इन्सल्ट करून तेंच्यांनी भायर काडला पळय तो इन्सिडंट हांव व्हेरी मच कंडेम करता. नगराध्यक्ष म्हणटा तशें कांयच ना. एक रिपोर्टर आमच्या कॅबिनान येयल्ले, आमची मिटींग चालू आसली तेन्ना आमचो पिवनूय थंय भायर आसलो. तेन्ना हांव पिवनाक अशें करतालें. ताका दिसलें की मिसअंडरस्टँडींग जाली की ताका आपल्याक करता अशें दिसलें आनी ते आतां अशें म्हणटा की आपल्याक अशें हांवें ताका अशें केलें. हांवें तशें ताका करूं. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे आनी अनवसराज साळगांवकर. थळाव्याचो एकवट आसल्यारूच भोमा हायवेचो इशू सुटपाक शकता. कांय लोक थळाव्याक फूस लावन राजकारण करतात. प्रियोरचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयला. पर्रीकारान तेन्ना सांगिल्ल्या रस्त्याच्या पर्यायाकय खंय लोकांचो विरोध. थळाव्यांनी एकठांय येवन ह्या इशूचेर उपाय काडचो म्हूण गोविंदाचो उलो. ताणें खंय यत्न करून पळयले.
ह्या लोकल्सांक तुवें एक प्रश्न केलो की आमदाराचो सहकार्य मेळना. हांवें तांकां सगळ्यांक एक कडेन आपयलेलें आशिल्लें. इनफॅक्ट दे हॅव कम टू मीट मी. हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी सगळीं एकठांय जावा. तुमकां कितें रस्तो जाय, खंयच्यान जाय तो तुमी पयलो सांगात. पूण कितें जालां, हांगा 5-6 जाण कोण तरी येतात, शेतकारांचो विशय आसा, शेताचे जमीन वता, तोवूय म्हणटा आमकां ते सायडच्यान रस्ते नाका. बाकीच्यानूय वयल्यान सायडच्यान तिसरो तो रावंड तो तूं जें कितें म्हणटा पळय न्ही, थंयूय बाकीच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा. आतां हेतून आमदार आनी लोकांची जर कंप्लीट जर युनिटी जर आसत जाल्यार योग्य तरेचो आमी मार्ग काडपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ह्या संदर्भान तो जेदे वेळाचेर तेंच्यांनी डिमांड केल्लो पळय न्ही शेतांच्यान रस्तो व्हरया म्हणून, एक्चुली ह्या गोश्टी कडेन आमी फॉर आशिल्ले. पूण बरेचशे जाणांनी ह्या गोश्टीचेर सुद्दां राजकारण केलें. हें तुमकांय कांय गोश्टी पत्रकारांक कळपाक जाय. कारण म्हजो स्टेटमेंट आसा, जाय तुमकां आत्तां हांव फॉरवर्ड करता की म्हजें कितें आशिल्लें मत हें तेदे वेळाचेर हांवें 3 वर्सां पयलीं हांवें उलयलेलो आशिल्लो. पूण जो पर्यंत युनिटी ना, फाल्यां सगळें उदाहरण घेवया. फाल्यां सकाळीं शेतांच्यान रस्तो प्रपोज जालो, शेतकार 10 जाणां आयले, मागीर तुमी कितें करतले? मागीर रस्तो खंयच्यान व्हरपाचो हो विशय आहा न्ही. फाल्यां सकाळीं तिसरो तुवें प्रपोज तेंच्यांनी दिल्लो आसा, थंयच्यान 10 जाण येयले, आमकां नाका म्हणून, मागीर कितें करपाचें? हो प्रश्न ताजें उत्तर सुटाव करपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता जो पर्यंत हे सगळेच एक्ट, आनी हांवें तांकां क्लियरली सांगिल्लें आशिल्लें तुमी सगळे एकठांय जावा, तुमचें कितें मत आसा तें तुमी सांगा. गोंयचो टीबी कुन्हा, बुदवंत, मायेस्त, गोंयकारपणाचो खांबो, साहित्यीक, लेखक, चळवळी व्यक्तिमत्व, कवी, म्हालगडो जाल्यार कोणा खातीर बापाय प्रमाण. सुटके झुजारी नागेश करमलीच्यो यादी काडून गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी ताका आर्गां ओंपली. करमलीक 90 वर्सांचेर मरण. पणजे सांतिनेज मसणभुंयेंत निमाणे संस्कार जाले. नागेश बाब आमी पळयले. आमकां तो स्वर्गीय टीबी कुन्नांचो अवतार दिसता आधुनीक. नागेश बाबा बरोबर काम करपाची 40 वर्सां संदी मेळ्ळी. नागेश करमली व्हडलो बुद्दीनार. कसलोय प्रश्न तर आसत कोंकणी विशीं, संस्कृता विशीं, जाल्यार नागेश करमली कडेन विचारपाचें आनी नागेश करमली रोखडोच जबाब दितालो. नागेश बाब करमली आमचे म्हटल्यान गेलो म्हळ्यार एक कोंकणीचो आनी एक गोंयकारपणाचो खांबो गेलो अशें म्हणूं येता. नागेश करमली हाका आमी भाऊ म्हणटाले. एक स्वातंत्र्य सैनीक, लेखक आनी एक मायेस्त असो मनीस. ताणें रेडिओ स्टेशनार काम केलां, पोएट्री बरयल्या, मागीर खूब लेखन केलां. ताका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो आसा. जी सगळीं गोंयांत आंदोलनां जालीं, चड करून लँग्वेज आंदोलन, तातूंत तांचो सामको वांटो आशिल्लो. आनी ते एक सेक्युलर मनीस आशिल्ले, सर्व धर्म समभाव हें मानताले. स्वातंत्र्य सैनीक नागेश बाब करमली हे एक चळवळी व्यक्तिमत्व आशिल्लें. ज्येश्ठ कवी आशिल्लो. आमी जेन्ना वयर तेच बरयताले तेन्ना आमच्या बोटाक हाताक हात धरून ताणें आमकां वयर आकाशवाणी, युवावाणी आनी व्हेले की बहुजन समाजाक जर बरोवपाची किंवा साहित्य निर्माण करपाची जर शक्त कोणें दिली आसत जाल्यार ती नागेश बाबा. RSS धरून कम्युनिस्ट मेरेन, कोंकणीवादी धरून मराठीवादी मेरेन, समाजवादी धरून गांधीवादी मेरेन, आकाशवाणी वयले लोक सगळे हे सगळे म्हणजे कोण म्हूण ना अशे सगळे लोक एकठांय येवपाचें एक ठिकाण गेलें. नॉकआउट फेरयेंत पावपा खातीर यत्न करपी FC गोवाची फाल्यां टेबल टॉपर मुंबय सिटी FC आड म्हत्वाची गेम. फातोड्डे स्टेडियमार जावपाचे गेमींत गोंयकारांच्या तेक्यार जैत जोडून सर्तींतलें आव्हान कायम दवरूंक FC गोवा पुराय यत्न करतलो. FC गोवा सध्या 27 पॉयंटां सयत 5व्या सुवातेर. मुंबय सिटीन 43 पॉयंटां सयत सेमीची सुवात फिक्स केल्या. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप.
जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.